नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. फुडल्या सप्तका सावन मायन्स खाते मायनिंग केशींतले रिकव्हरी खातीर काडटले अर्द कंप्लायन्स रिपोर्ट दितले सुप्रीम कोर्टाक. प्रुडंट इम्पॅक्ट दुधाचो सप्लाय कमी म्हूण रिपोर्ट करतनाच 72 वरां भितर गोवा डेअरीक येता कर्नाटकच्यान दूद. आतां मेरेन 22,000 दूद पावले गोंयांत. ड्रग्सां विशीं कागाळ करूनय पुलीस करनात कारवाय. गोवा फॉरवर्डाचे विनोद पालेकराची प्रधानमंत्र्याक चीट. ड्रग्साचे वेव्हारांत घुसपल्ल्याची दिली नांवां. बलात्कार आनी खुनाच्या आरोप्यांक दिवची भौशीक फाशी. केंद्र सरकारान करची कायद्यांत दुरुस्ती. हैदराबादात जाल्ल्या बलात्कार खुनाचे प्रकरणात लोबोन उक्तायली तिडक. बेळगांव गोवा नॅशनल हायवेच्या रामनगर ते अंदमोड गोंयचे शिमे मेरेन रस्त्याचे कामाक सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती. वन्यजीव संरक्षीत क्षेत्रांत कांय भाग येता म्हूण अर्द. आनी एफसी गोवाचे सपोर्टर्स चल्ले हैदराबाद. आयतारा सर्जिओ लोबेराच्या पंगडाक जैत मेळटलें, फॅन्साक विस्वास. फुडल्या सप्तका सावन मायन्स खातें मायनिंग केशींतली रिकव्हरी करपा खातीर मायन्सवाल्यांक अर्द काडटलें. खात्यान मायनिंग रिकव्हरीची सुनावणी पुराय केल्या. राज्याचे तिजोरेक कितलें लुकसाण जालां ताचें ऑडिट करूंक चार्टर्ड अकावंटंटाची टीमय नेमिल्ली. मायन्स खातें एकूण प्रकरणाचो कंप्लायन्स रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक दितले. मायन्स खात्यान मायनिंग रिकव्हरी प्रकरणांची सुनावणी पुराय केल्या. चार्टर्ड अकावंटंटाच्या ऑडिट रिपोर्टाचेर आदारून खात्यान सुनावणी घेतल्या. कांय लीज होल्डरांनी ऑडिट रिपोर्टाचेर दुबाव घेतला. मजगतीं मायन्स खात्यान मायन्सवाल्यांक रिकव्हरी खातीर ऑर्द काडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. फुडल्या सप्तका सावन ऑर्द दिवंक सुरवात करतले. रिकव्हरी ऑर्द भायर सरतकीच राज्याचे तिजोरेक कितलो मार बसला ताचो आंकडो कळटलो. खातें रिकव्हरीचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक दितले. खात्यान 42 लीज होल्डरांक फायनल रिप्लाय दियात म्हूण नोटीसी काडल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. प्रुडंट इम्पॅक्ट. प्रुडंटान कोल्हापूरच्यान येवपाचें दूद बंद जालां म्हूण रिपोर्ट करतनाच 72 वरां भितर कर्नाटकच्यान दूद सप्लाय चालू जालां. गोवा डेअरीचें दुधाचो सप्लाय पडला. बाजारांत 50% दूद पुरवण कपात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. महाराष्ट्र सारकेल्या शेजारच्या राज्यांत खंय दुधाची शॉर्टेज आसा. अवेळी उटंगार आनी हुंवारान शेतकार आनी दूदकारांचे हाल जाल्यात म्हूण आतां गोंयाक कर्नाटक वाली. अवेळी उटंगार आनी हुंवारान शेतकार आनी दूदकारांचे हाल जाल्यात म्हूण आतां गोंयाक कर्नाटकाच वाली. महाराष्ट्रा सारकेल्या शेजारच्या राज्यांतल्यान दुधाची शॉर्टेज आसा. गोवा डेअरीक दूद कमी पडपाक लागिल्ल्यान आतां तांणी कर्नाटकाच्यान दूद घेवपाक चालू केला. शुक्रारा 12,000 लिटर दूद आयला जाल्यार शेनवारा 10,000 लिटर दूद आयला. गोवा डेअरीक कर्नाटकाच्या सोसायटी कडच्यान 36 रुपया लिटर दूद पडटा. गोवा डेअरीची सप्लाय आतां सारकी येयल्या. आयज सारकी येयल्या, काल सारकी येवंक नासली. आयच्यान कोटा सारको दिलो. 3 दीस सुमार सारकें दूद येवंक ना आमकां. म्हणून लोक येवन परतोन वयताले न्हू. क्रेटी 4-5 क्रेटी कमी दितालो न्हू तो. म्हणून आयच्यान सारकें येता. ना आयज कंप्लेंट ना. दुसरे वटेन सुमूल दूदकारांक मायज रेट दिता म्हूण दूदकार चल्ले सुमुला कडेन. सुमुलान दूदकारांक हालींच रेट आनी वाडयला आनी मार्केटानूय लिटराक 2 रुपया वाडयल्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी शिरीश कुंकळकार. गोंयचो ड्रग्साचो गोपनीय रिपोर्ट पावलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक. आदलो मंत्री आनी सद्याचो शिवोलचो आमदार विनोद पालेकारान खंय हो रिपोर्ट धाडला. एसीपीक कागाळ केली. पीआयक सांगलें मात कांयच एक्शन ना असो आमदाराचो दावो. तशेंच ह्याय वर्सा खंय ताच्या मतदारसंघात जावपा आशिल्ल्या सनबर्नाक विरोध आसा. ह्या राज्यान कोणूच वाली ना काय कितें हेचेर कारवाई करपाक आनी ती कारवाई न केल्या मुळे हांवें भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाईजी मोदी हांकां गोपनीय असो एक अहवाल धाडलो. ताजो अहवाल म्हाजे कडेन आसा. तो अत्यंत गोपनीय आसा
आनी हातूंत भितर जे लोक इनवॉल्ड आसा ह्या ड्रग्सांत तांचेर बेगोबेग कारवाई करची असं म्हणून त्या अहवालान हांवें धाडिल्लें आसा. ना न्हू तशें सनबर्न अशें जावना, 2 वर्सां जावना. ना मदीं जावना, तें बारीकशें कितें तरी जाल्लें. ना आतां हे फावटी मोठे न्हू खबर आहा, आमी थंयच रावता न्हू. हय वर्सां हांव अपोज ज्या जाग्यार असलें ट्रान्स म्युजीक आसा ताका हांव सदांच अपोज करता. मार्गा कडेन पावयता तें संगीत चालू आसचें न्हू हेचो आनी म्हाजो सदांच प्रखर विरोध आसतलो. तेजेर एक्शन जायना जाल्यार येणाऱ्या कांय दिसां भितर हांव म्हज्या एक्शनाचो मार्ग सांगता कितें तो. बलात्कार आनी खुनाच्या आरोप्यांक भौशीक फाशी दिवची, केंद्र सरकारान कायद्यांत दुरुस्ती करची म्हूण मंत्री आनी आमदार मायकल लोबोची मागणी. असल्या गुन्यांक समाजात जागो ना म्हूण तो उलयला. मायकल म्हणटा, मोदी सरकारान IPC कायद्यांत थोडे बदल केल्यात, मात अजून मेरेन एकल्यांक सुद्दां फाशी दिल्ली ना. हालींच हैदराबादात जाल्ल्या बलात्कार आनी खुनाचे केशीचेर तो उलयतालो. This crime is something which is beyond imagination of any human being. This crime does not have place in our society or even in jail. So amendment needs to be done in Indian Penal Code by the Parliament to see that such type of crimes, a fast track court should be set up. Within a period of 4 months, the justice should come, or 4 or 5 months. Maximum time should be given is 5 months. And public hanging, which was there before the British rule also in some places in India or international, public hanging should come in place. We have amended laws so many times. We have said that such type of rare to rare cases of rape and murder will be capital punishment, that is hanging. But till today nothing has been done. You tell me, from the date the amendment has taken place, how many hangings have taken place in India? Nothing is being done. सोनसड्यार जे कितें जाता ताका नगरपालिका जबाबदार म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबोचो आरोप. एका उजो लागत जाल्यार जबाबदार कोण? आनी एक्झॅक्टली 10 दिसांनी उजो लागलो. तुम्ही पयलें सांगलेलें. आमी सांगलेलें कित्याक ही ड्युटी तेंची बेल आउट करपाची. आमी तांकां एक फॅसिलिटी दिल्ली आहा की तुमी पयशे पासून मोडपाची गरज ना, तरी हांकां पडोंक ना. एक्चुअली हायकोर्टान तांकां काल सोडल्या आनी हायकोर्टान कांय न्हू म्हणल्यार हांकां एटलीस्ट 6 months टेम्पररी सस्पेंड करूंक जाय आनी तांकां एडमिनिस्ट्रेटर हाडूंक जाय एंड सेंड एटलीस्ट 2 trucks ऑन डेली बेसीस. तेंचो विकाक 2 ट्रक जाता हो एक. दॅट मिन्स द वर्कर्स ऑन द सोसडो प्लांट टू बेल द ड्राय वेस्ट दे आर नॉट डुईंग. पगार घेता बेश्टे. आनी हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कंप्लीट म्युनिसिपल कावन्सिलर्स अलॉंग विथ द चेअरपर्सन एंड द CO. रिस्पॉन्सिबल तेणी आसकूच जाय न्हू. ते रिस्पॉन्सिबल ना म्हणून येदो व्हडलो उजो लागलो काल, एकलो मनीस मरपाचो, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण मरत जाल्यार? प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बेळगांव गोवा नॅशनल हायवेच्या रामनगर ते अंदमूड गोंय सीमे मेरेनचे कामाक सुप्रीम कोर्टान स्थगिती दिल्या. केसल्लोक वन्यजीव संरक्षीत क्षेत्रांत जो रस्तो येता ताचें काम कोर्टान बंद केला. हे संदर्भात फुडली सुनावणी 6 जानेराक दवरल्या. अंदमूड घाट हो बेळगांव गोंय वेपाराचे नदरेन सामको म्हत्वाचो. हे रस्त्याचें काम केन्ना सोंपतलें काय म्हूण लोक वाट पळयताले, मात आतां कोर्टाचे हे निर्णयान लोकांची निराशा. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. मडगांवां आल्लेम ते रवींद्र भवनाचे रस्त्याक गोंयचो आवाज संघटना आनी एक्टिविस्टांनी जॅक सिकेर आनी बाकीबाब बोरकार हांचें नांव दिलें. फातोडेचो आमदार गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली त्या रस्त्याक सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें नांव दिवपाचो आशिल्लो. हो सुवाळो ताणें पर्रीकाराचे वाडदिसा 13 डिसेंबराक दवरिल्लो, मात ताचे आदींच त्या रस्त्याक जॅक सिकेर आनी बाकीबाब बोरकाराचें नांव दिलें.
बाकीबाब बोरकर मालवण तो चान्स आम्ही बंद केल्लो आहा आनी गांव सोबे बाजार हे विजय सरदेसाय सांगू सोदता तुजे दीस भरल्यात तूं फुडली इलेक्शनां उबो रावनाका ओपिनियन पोल लडोवन ताणें आमकां एक आयडेंटिटी दिल्या गोंयकार म्हणून वेता तुज्या संवसाराक आमी गोंयकार म्हणून फामाद आसा आतां विजय सरदेसाय आयज गोंयकार आनी गोंयकारपण ही उतरां उजार कोत्ता फकत दोतोर जाग शिकेराक लागून आयज तो दोतोर जाग शिकेर नासलोलो जाल्यार ती विजय सरदेसाय गोंयकारपण उतरां उजार करून फातोडेचे आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक तो फोटोंक पावचो नासलो विजय सरदेसाय तुजो वेळ काबार तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी दाखोवन दिला तुका आनी आमकां गरज ना म्हणून तें तुका उडोवपाक भायर सरले आनी आमी सगळे गोंयकार एक जावन तुका इलेक्शनाक उडोवपाक आमी वावुरतले एक ताणी आयज डॉक्टर जॅक द सिक्वेराचें नांव दिलें आनी हांगा पद्मश्री बाकीबाब बोरकार असलीं तर नांवां दीत सरकार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना बट आमकां डिवायजीव पॉलिटिशनाचें नाका वी डोंट वॉन्ट पॉलिटिक्स टू बी डन इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड ऑल दोज डर्टी थिंग्स. मांडवीत 7वो कसिनो येवचो ना म्हूण पोर्ट्स मंत्री मायकल लोबोन स्पश्ट केलें आपूण मंत्री आसा म्हणसर 7व्या कसिनो खातीर सायन मारचो ना अशेंय तो उलयलो. नव्या मोठ्या कसिनो खातीर मांडवींतलो पणजे वटेचो एक कसिनो वेऱ्या वटेन शिफ्ट करता म्हूण साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान उक्तायल्ल्या दुबावाक मायकलाची जाप. जे रिवरान आहा सो आहा ते सोच उक्तले 7वो येवचो ना थिंगा हांव परमिशन 7याक दिना. So casino in river Mandovi are already there. तो ज्या टायमार जयेश साळगांवकर PCC मेंबर आसलो काँग्रेसचो तेन्ना हे कझिनो थिंगासोर येयल्या म्हणजे रिवरान तेन्ना तेणें केन्नाच ओपोज करूंक ना. इनॉग्रेशनाकूय ते गेल्ले आहा तो तेन्ना आमदारूय नासलो ZP नासलो. काझिनोक आमी हें दिवचें ना. I am there as a captain of port minister. Till I am there, I will not sign the 7th one. नाही पण लँड कॅझिनो येतलेच न्हू 5-स्टार हॉटेलां येयली कॅझिनो पॉलिसी आहा जी स्टेटीची तितून तूं 5 स्टारान कॅझिनो घालूंक शकता. हू कॅन स्टॉप यू फ्रॉम पुटींग देर इज अ पॉलिसी. मालमत्ता विशीं गुन्यांव बायलां आनी उपेक्षीत घटकां आड गुन्यांवाचे केशींनी सगळ्यांत बरी कामगिरी करपाचें टॉप 10 वळेरेंत दिवचल पुलीस स्टेशन 9वें. देशभरांतल्या सुमार 15,500 पुलीस स्टेशनांतल्यान काडिल्ले हे वळेरेंत अंदमान आनी निकोबार पुलीस स्टेशन पयलें जाल्यार गुजरातांतलें बालासिनोर पुलीस स्टेशन दुसरें, मध्य प्रदेशांतलें अज्क बुरहानपूर पुलीस स्टेशन तिसरें. 2015 पुलीस महासंचालकांच्या परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पोलीस स्थानकांचे कामगिरी प्रमाण अशे तरेन मानांकन करपाचे निर्देश दिले. हे फावट 15,500 पोलीस स्टेशनांमदी दिवचल पोलीस स्टेशन 9वें. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स न्यू दिल्ली हेंच्यांनी 10 बेस्ट पुलीस स्टेशन इन इंडिया डिक्लेअर केल्ली आसा. ह्या प्रमाणे बिचोलीम पुलीस स्टेशन ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा पुलीस इज रँकिंग इन 9th place out of 10. I am truly delighted knowing that Bicholim police station has been selected. Hard work done by the officer and staff of Bicholim police station, truly dedicated to their duties, honestly and sincerity has been rewarded. हांव MHA इंडियाक चे आभार मानता की आमकां बिचोली पुलीस स्टेशनाक भारतांतले 9वें बेस्ट पुलीस स्टेशन म्हणून आमकां सिलेक्ट केलें. लोकांचो फीडबॅक जो आहा जेन्ना ते मनीस येयले MHAचे सो तेंची लोकल इन्क्वायरी बी केल्ली आहा की पुलीस पब्लिसिटीचें कशें आहा. सो तेन्ना लोकांचो पासून फीडबॅक जो हांवें बिचोली लोकांक दिला तो पासून एक आदार आहा आमकां बेस्ट पुलीस स्टेशन मेळपाक. It is indeed a matter of pride for Goa Police, people of Goa, and for our staff also that for consecutive second year we have been selected amongst the top 10 police station. Last year it was Kurchorem, this year it is Bicholim. Bureau of Police Research and Development had laid down certain parameters which includes your performance in the crime prevention,
your performance in the detection work. So then at the same time, there are other activities which may not be relevant to Goa, but they are relevant to other states, like action on excise. Okay, how much illegal liquor has been seized. So apart from that, there were other miscellaneous activities. Okay, what is the how many officers from the particular police station have undergone training in detecting or in investigating crime against women and children, and how is the law and order in that police stations, what is the cleanliness of the police station, how building is maintained, what is the turnout of the staff of that police station, what is the motivation level. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार वांगडा विनायक सामंत. चांदोर रेल्वे गेटीचे सुवातेर अंडरपास रस्त्याचें काम 15 जानेवारा पयलीं सुरू करता म्हणून मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. चांद्रांतलो MDR रस्तो स्टेट हायवे म्हूण नोंद जाल्लो, ताका परत MDR रस्तो केला म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशीत केलें. मुख्यमंत्री थळावो आमदार उपसभापती क्लाफास आनी PWD ऑफिसरां बरोबर चांदोर रेल्वे गेटी कडेन इन्स्पेक्शनाक गेल्लो. आत्तां जो रिव्ह्यू घेतला ताज्या प्रमाणे हे काम जे आसा हे 15 जानेवारीच्या पयलीं आमी हे काम सुरू करता. ओके, आनी जाता तितके बेगीन अंडरपासचें काम जे आसा हे कंप्लीट करता आनी ताज्या उपरांत ROB जो आसा पयलीं तोय ROB जो आसा ह्या ROBचें काम जे आसा हेंय जाता तितके बेगीन सुरू जातलें दिवपाक जाय. दुसरें उरले आमचो चांदोर विलेजीचो MDR रोड तो स्टेट हायवे म्हणून लागलेलो. क्लाफास कंटिन्युअसली ताच्या फाटल्यान आशिल्लो. हांव तो तुमकां MDR म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय, सो तोय MDR म्हणून डिक्लेअर करता. आनी जें आतां आमगे रेल्वे इंजिनियरा कडेन ताका आपूण आमी उलयलां आनी तेणें 1 म्हयन्या भितर आपूण हें काम हें कोता म्हणून सांगलां, आपूण स्टार्ट कोता. पूण CMान ताका 2 म्हयने दिले. सगळे फॉर्मेलिटी कर. आमकां चीफ इंजिनियर आसाय आनी सुप्रिंटेंडंट आमगे SE आसा सगळे, तांकांय घेवन PWD कितें थोडे फॉर्मेलिटी उरली त्यो तो करपा लायला. सत्तरीत आतां ऑयस्टर मशरूमाचें पीक घेवपाचो प्रयोग सुरू जाला आनी यशस्वी जातना दिसता. खासा प्रक्रिये वरवीं हे ऑयस्टर मशरूम तयार करतात. गोंयांत हे ऑयस्टर मशरूमाक मार्केटूय आसा म्हूण आदलो येरादारी संचालक अरुण देसायान सांगलें. एक दिवस भर येतं शिजवण्यासाठी घेतो. दुसऱ्या दिवशी सुकवल्यानंतर मग आपण एक दिवस सुकवल्यानंतर मग भरतो. दुसऱ्या दिवशी भरल्यानंतर 15 ते 20 दिवस आपण इन्क्युबेशन म्हणजे ते वाढण्यासाठी इन्क्युबेशन रूममध्ये ठेवतो. आणि 15 ते 20 दिवसानंतर आपण दुसऱ्या रूममध्ये शिफ्ट करतो. ते 5-6 दिवसात त्याला मशरूम येतात आणि तो मशरूम पिरियड 1 महिनाभर चालतो. ऑयस्टर टाईप हातूंत ऑयस्टरान आनी 4-5 वरायटी आसा, कळ्ळें न्ही. पण ऑयस्टर मशरूम्स पळय म्हणटा न्ही ती म्हणजे बेजिकली आमकां खबर आसा ते बटन मशरूम, पण हे पळय जे आसा न्ही ते अशे ऑयस्टर मशरूम म्हणटात. आनी हातूंत 3-4 वरायटी आसा. हे जशे अशे आसा तशे ब्रावन आसा, मागीर तातूंत व्हायट आसा, तातूंत पिंक आसा. आमी हांगासर 2 वरायटी हे करता, व्हायट आनी पिंक. आनी हो जो प्रोसेस आसा सगळो पळय न्ही, इट स्टार्ट्स वीथ गवत आसा पळय आमगेलें गवत किंवा सोयाचें गवत किंवा भात आमच्या विटाचें म्हणजे गंवाचें. ह्या तिनूयची पळय जी गवतां आसा न्ही ती गवतां इज अ रॉ मटेरियल फॉर दीस. वॉट एवर दॅट वी प्रोड्यूस हियर इज 0 केमिकल. कसलोच केमिकलाचो हांगासर वापर ना, कळ्ळें न्ही. एक्सेप्ट फॉर आमी जमीन धुवपाक पळय कितें वापरता न्ही क्लिन्सिंग, तितलेंच. अशें धरून तें आवळपाचें. मूठ बोटां ओली जावपाक जाय पूण उदक पडपाक जायना. इतल्या लेवलाचेर ते जशें आयल्स बेड पर डे भरपाक जाय. बट आमचो हो ट्रायल पिरियड चालू आसा सद्या आनी आमी 25 किलो जवळ जवळ करता आनी आमी 40 बॅग्स पर डे भरता. आतां सिन्स बिगिनींग 40 बॅगो आमी भरलेल्यो आसा. तशेंच पर डे 40 बॅगो भायर काडटा आनी तातूंत आमकां एवरेज 25 किलो सुमार मशरूम्स मेळटा. मार्केटिंगान आतां आमी सुरवात केल्ली गोवा बागायतदार फंडांतल्यान. आनी वाळपय म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता. वाळपय सुरवातेक आमचो डेली 5-6 किलो वता सुरवाती सावन, कळ्ळें न्ही. आनी बरेच लोकांक खबर आहा वाळपय.
मागीर गोवा बागायतदार पर्वरी, गोवा बागायतदार साखळीकय सुरू जाला आतां, आनी मॅक्सन्स आनी डेल्फिनोस ह्या दोनूय कडांनी आतां रेग्युलरली फाटले 15 दिसांक अल्टरनेट डे आमी वता. आमी वन डे वी गो टू नॉर्थ, वन डे वील गो टू सावथ. सो अल्टरनेट डे आमी आतां ह्या तिनूय स्टेटांनी सप्लाय करता. आनी कालच्यान कामत मेगा मार्ट सुरू जाला करंजाळे. आज डीजी मार्टांतल्यान सुरवात जाली. सो अशें नवीन नवीन वाडत वता, खबर ना न्ही लोकांक, ताका लागून. आयतारा हैदराबादात ISLात FC गोवाची मॅच जातली. हे मॅचीत सर्जिओ लोबेराच्या पंगडाक जैत मेळटले असो विस्वास मनात बाळगीत FC गोवाचे सपोर्टर शेनवारा दनपरा पणजेच्यान भायर सरले. FC गोवाक फाटले 2 मॅचीत जैत जोडपाक शक्य जालें ना आनी टेबलांत ते 5व्या नंबरार पावल्या. आतां मुळाक आशिल्ल्या हैदराबादा आड जैत जोडल्यार FC गोवा 2ऱ्या पोझिशनार पावतले. So we are all set to go to Hyderabad, where our team is already landed, and we are going to win it, I would say 3-0. Especially being an away game, Hyderabad being a new team, the onus is on us to pick up the 3 points from Hyderabad. Without Koro, I'm going for a 1-0 win. If Koro plays, then it's going to be a big scoreline. Tomorrow's match is going to be awesome because the King Jahu is back to defend his kingdom, and our fast runner and the good scorer Hugo Bumas is back. Forza Goa! But it will give an opportunity to Aiban and Ali Mohammed. But what I think is that we need to just take tomorrow's game fully confident. We have to get in there and we have to just go for the 3 points. Forza Goa! हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.